पणजी वेंचणुकेक आमकां सर्गेस्त मनोहर पर्रीकारांचे समर्थक तेंको दितात। ही गजाल आमकां विजया कडेन पावयतली अशें गिरीश चोडणकर हांणी उलोवन दाखयले। आर्टेक्सको खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। म्हाका दिसता पणजेच्या इलेक्शनाचो जसो जसो काँग्रेस पक्षाचो प्रचार वाडत आसा आनी जसो जसो आमचे कॅन्डिडेटाक सगळे कडल्यान वाडतो सपोर्ट मेळटा आनी खास करून BJPच्या लोकां कडल्यान खास करून जे पर्रीकाराचे समर्थक आशिल्ले ते ओपनली आमकां येवन सपोर्ट करपाक लागल्यात आनी त्या हेजेवयल्यान आमचे कॅन्डिडेटाक बरो एक बूस्ट मेळ्ळो कारण जे एक विरोधक आशिल्ले सारके मनोहर पर्रीकार हांचे सामके लागींचे समर्थक आमचे कडेन येवन प्रचाराक हातबोट लायता, प्रचाराक मदत करता। त्याच बरोबर त्यांचे खुबशे कार्यकर्ते भारतीय सुरक्षा मंचाकूय वयता। म्हणजे BJP ओरिजिनल जी आशिल्ली कंप्लिटली 3 वाटे जाल्ले आसा। पणजेचे BJPचे 3 वाटे जाल्ले आसा। एक वाटो काँग्रेसी बरोबर येयलो, एक वाटो सुभाष वेलिंगराचे बरोबर गेला आनी एक धाकलोसो वाटो त्यांचे कॅन्डिडेटा बरोबर उरला। आनी हे सगळें चलता आसतना फ्रस्ट्रेशन BJP भितर जावपाना कारण त्यांचो अहंकार आसा तो हाल्लेलो आसा आनी जेन्ना अहंकार हालता आनी तितून भितर फ्रस्ट्रेशन येता तितून भितर मानसीक बॅलन्स त्या पक्षाचो वयता। आयज पणजेचो कॅन्डिडेट सिद्धार्थ कुंकळकार BJPचो हाका तेजे लोकां कडल्यान समर्थन मेळना, त्यांचे बरोबर आशिल्ले लोक पयस जाल्ले आसात आनी ते आयज काँग्रेस कॅन्डिडेटा बरोबर जॉइन जाता। हे आयज सहन करपाच्या पलीकडेन BJP कॅम्प पावले आसा। आमी वेगळे वेगळे प्रश्न उपस्थित केले। सुरवातेक आमी प्रश्न जो उपस्थित केलो 25 वर्सां एक पक्षान पणजेचे राज्य केले, मुख्यमंत्री सारखे पदां भोगयली, लिडर ऑफ ऑपोजिशन, केंद्रीय मंत्री आनी पणजेन जे बेसिक 2 वरांचे उदक सप्लाय करपाक जाय आशिल्लें ते बेसिक इश्यूज हँडल करपाक फेल जाल्ली आसा। हो आमी इश्यू 2 वर्सां फाटल्यान एग्रेसिवली घेतलेलो आनी आयज आमी भोंवता आसतना लोकां कडेन हो इश्यू उलयता आनी जेन्ना हो इश्यू काडटा हेंचे कडेन उत्तर ना। म्हणजे 25 वर्सां राज्य करून सुद्दां 2 वरांचे उदक पणजेच्या लोकांक मेळना। लायटीचो वेगळो प्रॉब्लम, रायबंदर वेगळे कडेन आनी जो डेव्हलपमेंट जो विकास जो पणजेचो सगळो जावपाक जाय आशिल्लो फक्त पुतळे घातले आनी हें घातलें म्हणून स्मार्ट सिटी जायना। आमी आतां मळ्यान भोंवतात, आमी रायबंदर भोंवतात, आमी सांतिनेज भोंवतात, रस्ते मातशे भितर वयतकर तूं पणजे आसा गाय तूं खंयची तरी सामके खेडेगांवांक आसा ही प्रश्नावळी येता। सो ह्या इश्यू जे आमी रेज करतात त्या इश्यूचेर म्हाका दिसता लोक रिस्पॉन्ड आमकां पॉझिटिव्ह करता आनी त्यांचेर प्रश्नाचो बडीपार मारता।